गोंय सरकारान मंत्र्याचो धंदो साल्वार करचो, मात तें करतना वास्कोंतल्या लोकांचो जीव वागडावचो न्ही, अशें गोंय प्रदेश काँग्रेसीचो संकल्प आमोणकार म्हणटा. गोंयांत एकूय कोवीड दुयेंती नाशिल्लो तेन्ना वास्कोंतले लोक गोंय भाजप आनी केंद्र सरकारा बरोबर रावले. मात आयज वास्कोकारांक लॉकडावनाची गरज आसा जाल्यार सरकार तांची मागणी मान्य करिना. वास्कोत शेकड्यांनी कोवीड दुयेंती मेळिल्ल्यान वास्कोकार भिल्यात. त्या खातीर वास्को लॉकडावन करपाची मागणी लोक करतात, अशें संकल्प आमोणकार म्हणटा. वास्को लॉकडावन कित्याक करपाक सोदना तुमी जाल्यार तेन्ना सीएमान अशें उत्तर दिलें की वास्कोची जी इकॉनॉमी आसा ती इफेक्ट जातली म्हणून. हांव सीएमाक सांगपाक सोदतां, ना सीएम, तुमच्या उतराचेर, तुमच्या गव्हर्मेंटाच्या उतराचेर, स्टेटाच्या गव्हर्मेंटाच्या आनी सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या जेन्ना मार्चानसून जेन्ना लॉकडावन जालें तेन्ना जेन्ना व्हायरस गोंयांत नासलो 2.5 म्हयने जाले, 2.5 म्हयन्यांसून लोकांनी तुमच्या वांगडा पाशेंस काडलेले आसा, लोकांनी तुमकां सपोर्ट केल्लो आसा, तुमच्या विरुद्ध वचना, लोकांनी तुमकां सपोर्ट करून हें केल्लेलें आसा, कॉपरेट केल्लेलें आसा. आयज जेन्ना वास्कोकार सगळे जाण जेन्ना डिमांड करता बाबा लॉकडावन जाय म्हणून, आयज वास्कोकारांनी वॉलंटरी मार्केट बंद दवरलेलें आसा, फीश मार्केट बंद आसा, वेजिटेबल मार्केट बंद आसा, सगळीं दुकानां बंद आसा, लोकांनी आपली ऑफिसां बंद दवरलेलीं आसा, सगळे लोक वॉलंटरी करपाक लागलेले आसा. जेन्ना लोक लॉकडावन मारता जाल्यार गव्हर्मेंट कित्याक लागून करपाक सोदना, कोणाक लागून प्रोटेक्ट करपाक सोदता. आनी एक दुसरी गजाल सांगता, मुर्मो गोवा तालुकाचे सोडून दी, मुर्मो गोवा कॉन्स्टिट्युन्सी आनी वास्को कॉन्स्टिट्युन्सी आमी काल 2 दीस जाले सर्वे केल्लेले आसा. 3,500 लोकांची सर्वे केल्ली आसा, 3,500 इंडिव्हिज्युअल लोकांची सर्वे केल्ली आसा. आमी तुमकां लॉकडावन जाय काय नाका ह्या लोकांक आमी विचारलेले आसा आनी तेज्या भितरले 3,300 लोकांचो रिप्लाय आसा की बाबा आमकां लॉकडावन जाय. जाल्यार इट इज मोर दॅन 95% लोक डिमांड करता की बाबा आमकां लॉकडावन जाय म्हणून वास्को, आनी वास्कोकार मागता की लॉकडावन जाय म्हणून. वास्कोत चालू आशिल्ली कोवीड तपासणी आतां सारकी जायना. दिसाक 30 जाणां परस चड जाणांची कोवीड चांचणी थंय करिनात, असो आरोपूय संकल्प आमोणकारान पणजेन घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत केला. न्यू वाड्यार पावले, आतां आनी खंय खंय पावपाक लागले, वास्कोच्या भायर पावले, आख्खे मुर्मगांव तालुकान स्प्रेड जावपाक लागले आनी तशेंच गोंयभर भोंवपाक जावपाक लागले. जे सीएमान एश्युअर केल्लेले मांगरान जे उरलेले 3,000-4,000 लोक उरले तांकां 4-5 दिसां भितर आपूण टेस्ट करतलो म्हणून आयज जे 200 लोकांक टेस्ट करताले आयज तेंच्यांनी ती वयल्यान आनी कमी केल्लेले आसा. आयज मांगोरिलान ओपीडी घातलेली आसा आनी ओपीडीन पयलीं 200 लोकांक तरी टेस्ट करताले दिसाक, आतां ते फक्त 30 लोकांक टेस्ट करपाक लागलेले आसा डेली. आनी हे 30 लोकां भितर ते सिलेक्ट करपाक लागले आसा, सगळ्या लोकांक न्हू, जे बिलो 5 वर्साचे तांकां पयलीं टेस्ट करता, जे एबव 55 आसा तांकां टेस्ट करता, प्रेग्नंट वुमन आसा तांकां टेस्ट करता. आमी म्हणना हे गरज आसा हांकां सगळ्यांक टेस्ट करपाची, तेज्या बरोबर सगळ्या लोकांकूय टेस्ट करपाची गरज आसा. आनी सगळ्यांक इम्पॉर्टंट पॉयंट म्हणटा तो थंयसर चल्ला तो टेस्टिंग करता, रिपोर्ट येवच्या पयलीं तांकां परत थंयसरूच धाडटा, त्याच झोनान धाडटा, कंटेनमेंट जो सील केल्लो आसा त्याच झोनान धाडटा. आतां तेजो रिपोर्ट नॅगेटीव येता, दुसरे दीस दुसऱ्यांचो टेस्ट करता, तेंचो रिपोर्ट पॉझिटीव येता, बट हे तेंच्या वांगडाच मिक्स जाल्लेले आसता. सो आयज गव्हर्मेंटाक एक विचार करपाचो गरज आसा, बाबा हे लोकांक जेन्ना टेस्टिंग केल्या उपरांत तांकां खंय धाडपाचें आनी कितें करपाचें. सरकारान मंत्री मिलिंद नायकाचो धंदो साल्वार करचो, मात लोकांचो जीव वागडावन न्ही. गोंय सरकारान मंत्र्या खातीर MPT चालू दवरून पुराय मुरगांव बंद करपाची मागणी संकल्प आमोणकारान मुखेलमंत्र्या कडेन केल्या. बिझनस करपाक सगळ्यांक रायट आसा, बिझनस करचो, बट आयज लोकांच्या जिवाचेर खेळोन तुमी बिझनस करनाका. आयज गरज आसा, कित्याक थंयसर जे मुर्मगांव गोवान ट्रान्सपोर्टेशन जे चल्लां, तुमकां मुद्दाम सांगपाक सोदता, जे ट्रान्सपोर्टेशन चल्लां ते सगळे कर्नाटकासून चल्लां आनी बेळगांव एरियेसून लोक येता आनी आंध्र प्रदेशासून लोक येता. आयज थंयसर गोंयान बॉक्सायड व्हरपाक लागून सगळे इंडाल्गो म्हणून कंपनी आसा बेळगांव, थंयसून सगळे ट्रक्स येता कर्नाटकाचे, ग्रेनायट सगळे कर्नाटकासून येता, स्टील कॉयल्स सगळी कर्नाटकासून येता, एल्युमिनियम पावडर सगळो कर्नाटकासून येता. अरावंड दिसाक तुमकां सांगपाक सोदता हांव 1000 ट्रक आमच्या मुर्मगांव पोर्टान येता, 1000 ट्रक. तेज्या बरोबर आसता ड्रायव्हर आनी क्लिनर म्हणून, हे 2 मनीस आसता आनी तेंच्या शिवाय ते आनी कितल्या लोकांक लिपोवन हाडटा ट्रकान आमकां खबर ना, बट हे 2 लोक आसा. 1000 ट्रक येताले, 2000 लोक आयज आमच्या मुर्मगांव पोर्टान गोंयान एंटर जाता कर्नाटका आनी आंध्र प्रदेशांसून. आयज आमचे असलो कोणी मनीस येता गोंयान, एक खंयचो मनीस गोंयान येता जाल्यार ताका टोटल चॅकिंग करपाचें आसता, ताका चॅकिंग करून ताका 14 दीस क्वॉरंटायन करता. आयज हे लोक येता तेंचें चॅकिंग कोण करता?
गव्हर्मेंटान क्लियर येवपाचें, हेंचें चॅकींग जाता काय ना. हे येता सकाळचे येता लोड घेता सांजचे रिटर्न वयता, हेंकां क्वॉरंटायन करता. म्हणजे हे येता वास्को सगळे कडेन भोंवता, बेळगांव जे रेड झोनांसून येता हे लोक न्ही. हेज्या लागून आयज हांव मागता जो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आसा मोविन गुदिनो, जेणेन डिमांड केलो आसा कितें लॉकडावन जाय म्हणून, हांव तेजे कडेन मागता कितें ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट तुज्या अंडर येयल्या कारणान हे जे गाडयो येता ट्रक्स येतात ते खंय तरी तुमी स्टॉप करपाची गरज आसता. कित्याक ना जाल्यार हेजी परिस्थिती आनी वायट जायत रावतली. तुमचो ट्रान्सपोर्ट चालू दवरा, बाकीचे कितें करता पळय तुमी ते इलिगलिटीज बिझनस हँडल करता, तुमच्या स्वार्थाक लागून डॅमेजीस जातले म्हणून तुमकां भंय दिसता न्हू. तुमी बिझनस चालू पडटा, एटलिस्ट तरी मुर्मुगांव तालुका तरी बंद करून दवरा. हे आमी सांगता. इतले पर्यंत हे लेवलाचेर वयचें पडल्यात आमकां, भीक मागची पडटा गव्हर्मेंटा कडेन. हांव परत एकदां गव्हर्मेंटा कडेन सीएम कडेन मागता, लॉकडावन कर मुर्मुगांव. मिलिंदाचो बिझनस प्रोटेक्ट करता कर, तुमी पोर्ट चालू दवरा, तुमचें ट्रान्सपोर्टेशन कितें करपाचें तें करा. तेज्या लागून सेकंड डिमांड करता आमी स्पिडी जाता तितले बेगिना टेस्टींग मांगोरील आनी सरावंडींग एरियेन टेस्टींग जावचें सगळ्या लोकांचें, आनी आख्ख्या मुर्मुगांव तालुक्यानूय टेस्टींग जावची. आनी हे तुमी 30 जाणांक आनी 200 लोकांक करून हे जावपाचें ना. कित्याक ते पॉप्युलेशन आख्खे मुर्मुगांव तालुक्यान कांय ना म्हणल्यार 1 लाख भर पॉप्युलेशन आसा. तुमी कशें हँडल करतले आनी कशें लोकांक हे करतले, टेस्टींग करतले, हे गव्हर्मेंटान हेचेर विचार करपाची गरज आसा. दुसरें म्हणटा ते इमिजिएटली स्टॉप करा ट्रान्सपोर्ट. जर तुमकां गोंयकारांचे पडले हे जे 1000 ट्रक दिसाक येता सगळे सामान व्हरपाक, हेंकां इमिजिएटली स्टॉप करा. कित्याक हेंचें प्रॉपर चॅकींग जायना, कांय जायना. हेजो रिपोर्ट कोणा कडेन ना बाबा, हेंकां बाबा हे कोरोना व्हायरसा कडून फ्री आसा काय ना, हे कोणाकूच कितें तर रेड झोनांसून येता, आमकां कोणाचीच हेजी कांयच येना. आनी त्याच प्रमाणे मिलिंदा कडेन मागता कितें बाबा ताणें क्लियर येवचें बाबा तुका लॉकडावन जाय काय नाका. तो मिलिंद म्हणटा न्हू आपले सीएमांक सांगलें आसा, डीसीएम तुका सीएमांक सांगपीक न्हू, तुवें लोकांक सांगूंक जाय. तुका लोकांक जिखोवन हाडलेलो आसा, तूं लोकांचो रिप्रेझेंटेटीव. तूं सीएमांक सांग न्हू, तूं लोकांक सांग बाबा तुका लॉकडावन जाय, आपल्याक जाय काय नाका तें. तेणें क्लियर येवचो लॉकडावन जाय काय ना. ना जाल्यार ना म्हणून सांगचें, जाय जाल्यार जाय म्हणून सांग. जेन्ना सगळे जाण तेजे आमदार सांगतालो हो एकटोच कित्याक फाटी आसा, हेजेर खंय तरी दुबाव येता. सो इमिजिएटली हेजेर गव्हर्मेंटान एक्शन घेवचें. आनी परत एकदां गव्हर्मेंटा कडेन मागता, सीएम कडेन मागता, तेच्या आख्ख्या कॅबिनेटा कडेन मागता कितें वास्को आमचें लॉकडावन करा, तुमचो बिझनस चालू दवरूंक जाय तुमी चालू दवरा. तेजे लागून कांय ना.